टॅक्सी मिटरावेल्यान विरोधक तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी येरादारी मंत्र्यांक जाप विचारली। टॅक्सी मिटरां खातीर वर्सुकी मेंटेनन्स हो घोटाळो आसून मंत्र्यांचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसाय आनी भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन केली। ₹25,000 टॅक्सींक दरेकी ₹11,000 प्रमाण मीटर बसोवपाक सांगले। ताचेर 28 कोटी रुपया मोडले। आता मिटरांच्या देखभाली खातीर वर्साक ₹4,000 भरपाक लावन सरकार कंपनीक 11.60 कोटी रुपयांचो फायदो करून दिवपाक सोदता असो आरोप विजयान ह्या वेळार केलो। 25,000 टॅक्सी आहा, एक टॅक्सी मिटर ₹11,234 पडटा। म्हळ्यार कितले पयशे मोडले तांणी? सगळ्यांनी मिटर घेतले, 28 कोटी रुपया मोडले। आता कितें म्हणटात ते हाजेर काडून ते तुवालो घालतात म्हणून ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय म्हणटात। अरे पयलीं तुमी ताका 28 कोटीचे मिटर घेवपाक लायता आनी मागीर तूं तांकां सांगता आतां आमी दुसरे हाडटा म्हणून। 4,654 रुपीज पर हेड दिवपाक जाय म्हणून, पर इयर मेंटेनन्स। हाजे पयशे कितले जाले? 11,60 लाख। कित्याक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट इटसेल्फ इज अ स्कॅम स्पीकर सर। पयलीं टॅक्सीकारांक मिटर सक्तीचे केले, उपरांत ॲप हाडलो। आता गोवा मायल्स तशेंच ओला उबर येवपाचे वाटेर आसा। ह्या कोफुसावाक लागून टॅक्सी वेवसाय संकश्टात आयला। देखून गोंयच्या टॅक्सीकारांचो फुडार कितें ताचेर मंत्र्यान जाप दिवची अशी मागणी सत्ताधारी आमदार मायकल लोबोन केली। कोण म्हणटा ओला उबर येता, कोण म्हणटा आनी कसले तरी ॲप येता। आयज मिनिस्टरान म्हाका दिसता हे सभागृहाक फायनली सांगपाची गरज आसा की ट्युरिस्ट टॅक्सी जी कोण घेता वो कोणे घेतल्या तेजो फेथ कितें, फ्युचर कितें, की तेणे हो जो मिटर घातला एज पर हायकोर्ट ऑर्डर त्या मिटरा प्रमाणे चलोवपाची काय आतां रोखडेच कितें तरी फुडें इंट्रोड्यूस जावपाचें आहा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।